तुझी सुशी दुनिया 무수 तुझी 마음 감각 알콜 두 섭섭에서 시도인 바구이 걸어 삼치 도인 바구이 걸어 삼치 तुझी सुशी अमांदा फेर्नांडीस आमची भयण सोंपल्यार आयज 1 म्हयनो भरता. तर अमांदाक देवाच्या जिवनपणाची भागीदार कर म्हूण तिच्या आत्म्या बसत मागुया. तशेंच दुखेस्त गोरब्याक बुजवण घोटाय आनी काळजी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. देवाचेर थीर विस्वास दवरूंक आनी साद्या जिवितांत चालत्या वस्तूंनी विस्वाशी खात्रीची जावंक जेजू आयज आमकां आपयता. ताचेर विस्वास दवरूंक आनी सादी चालते वस्तू ताचेच मोहिमे खातीर आमी आदारूंक आनी तो दिता तो इनाम आमकां तातूंतल्यान मेळूंक हे आमी सान मागुया. उस्कुतायेन आदारलेली चुकी हे वेळार भोगसूंक देवाची काकुती कोलो मारुया. हांव पातकी सर पवित्र देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट जाणून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत पासून सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनेच्या जिविताक पळोवूं. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या भुरग्यांक एका मोनाची आनी एका काळजाची तूं करताय. जें तूं आमकां फरमायताय ताचो मोग करूंक आनी जें तूं आमकां भासायताय ताची आशा धरूंक भोलेपणान आमकां फावो कर आनी अवतीर संवसारांत सर्गीच्या
सदां तोखतल्या सुखाचेर आमची काळजां धीर करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशीम. तो करो देव तुजें सोबें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता सस्त्यांच्या सस्नंग. आमेन. बागीवोन पावलून कोरीतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेलें वाचप. बावा भयणीनो, तुमी देवाचें आपोवणें मेळ्ळोलीं मनशां कसलीं तीं तुमीच पळयात. मनशाचे नदरेन तुमचें मोदें जाणारां वो पदवेदारां वो उंच कुलेचीं चडशीं नात. तरी जाणारांक लोजेक घालूंक जें कितें संवसार पिशें म्हूण दवरता तेंच देवान विचून काडलें. आनी शोकतेक लोजेक घालूंक संवसार असोक्त म्हूण लेखता तेंच देवान विचून काडलें. तशेंच संवसार होलकी की कोंत कसलेंच मोल नासलोलीं म्हूण दवरता तांकां मोल आसलोल्यांचो नास करूंक देवान विचून काडली. हे पोरी कोणाच्यानूच देवा मुखार आपली बोडाय करूंक जायना. ताचेच देण्यान तुमी क्रिस्ता जेजूच्या जिवान जियेतात. देवान ताका आमची जाणवाय, आमचें प्रमाणीकपण, आमची पवित्रताय आनी आमचें थारोन करून दिलो. देखून बरयलोलें आसा त्या प्रमाणें बोडाय दाखोवंक सोदता ताणें सौम्या सोवें बोडाय दाखोवची. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सोगली म्हणुया. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सोरेस्वराक आपलो देव म्हूण वळखता ती पोरजां बागी. असले पोरजेक आपलें दायज करून ताणें विचून काडल्या. स्वर्गार तावन सोरेस्पोर नदर घालता सगले मनशाकूल ताच्या मुर्यांत आसा. जबाब. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. सोरेस्पराची कोण भोक्ती करतात ताच्या माये मोगाचेर कोण विस्वास देवतात तसल्या मनशांचेर ताची नदर बसल्या. तोच तांकां मरणांतलीं सोडयतलो. तोच तांकां दुकोल्याच्या कालार दानो दितलो. जबाब. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. आमचो आत्मो सोरेस्पराची वाट पळोवनूच आसा. ताचे भायर आमकां आदार ना, राखण ना. ताचेच सोवें काळजाक संत मोगता. ताच्या पवित्र नांवांचेर आमी पातयेवन रावता. जबाब. जी पोरजां देवान विचून काडल्या ती खरेंच बागी. उद्गार. Sovesvora, sui, sui, Sovesvora, sui, sui, Sovesvora, sui, sui, Sovesvora, sui, sui. नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात म्हणटा सोमी. Sovesvora, sui, sui, Sovesvora, sui, sui, Sovesvora, sui, sui, Sovesvora, sui, sui. Sorvespora तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. Mateva pormoren Jezu Chrystace żył fortoma. Mój matuka sumia. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली.
पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे पोरी सोर्गीचें राज. एकाक ताणें 5 तालेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जण एकल्याक आपआपले हुशारकाये पोरमोणे ताणें ते दिले. मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 तालेंत घेतलोले ताणें रोकडोच वचून ताचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 तालेंत घेतलोलो ताणें वचून जमीन खणली आनी थंय आपल्या दोनयाचो दुडू पुरून दवरलो. जायतो काळ भरल्या उपरांत त्या चाकराचो धोनी परतून आयलो आनी ताणें ताचे लागीं हिशोब मागलो. 5 तालेंत घेतलोले तो लागीं सरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हळें, सायबा, तुवें म्हाका 5 तालेंत दिलोले, तर पळय हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताचे दोनयान ताका म्हळें, शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलोय देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पाठयतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 तालेंत घेतलोले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हळें, सायबा, तुवें म्हाका 2 तालेंत दिले, तर पळय हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हळें, शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखोवन दिलें. हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पाठयतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 तालेंत घेतलोलो तोय लागीं सरून ताणें म्हळें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें ओपूंक नाय थंय तूं लुंवताय आनी लुंवूंक नाय थंयशें तूं पुजायताय. देखून भिवन हांव गेलो आनी तुजो तालेंत धोरणींत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय तो हांगा आसा, तुजो तो तूं परतून घे. पूण दोनयान परतीपाळून ताका म्हळें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें ओपूंक ना थंय हांव लुंवतां आनी लुंवूंक ना थंयशें हांव पुजायतां म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटूच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो न्हय. परतून येतूच म्हजें ते भायर कोलोंतार हांव घेतलो आसलो. म्हणटूच ताचे लागचो तो तालेंत काडून घेयात आनी 10 तालेंत आसात ताका दियात. कित्याक आसुल्ल्यांक दितोले आनी तांची बोर जातली, पूण नासुल्ल्यांचे आसा तें काडटले. कित्याकूच उपकारो नासलोल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडोयात. थंय सगळीं रुदोन करतली आनी दांत किर्लितली. जेजू क्रिस्ताचे शूभ वर्तमाने Wakani tuka Krista. मोगाळ भावा भयणीनो, एक हुंय राजा आसलो. जायतीं वर्सां हुंय राजवटकी चलयल्या उपरांत बाबडो जाणटो जालोलो. आतां तो येवजितालो, हे म्हजो राजकारबार हांव आतां हुंयच्या म्हूण म्हज्या पुताक दितलो. ते एक पूत हुंय ताका आसले. And he was finding it very difficult. तेगूय हुशार. आतां ताणें डिसायड करपाक जाय, हुंयच्या म्हूण पुताक हांव म्हजो राजकारबार चलोवंक दितलो. राजान हुंय तेगाय पुताक म्हळें, चल आयज आमी शिकारेक या. तुजो बोव आनी एरो घे, तिगूय जाणां हुंय सांगलें, आनी रानान आमी शिकार करूंक या. तिगूय हुंय रानान गेले. मोद्दे रानान पावल्या उपरांत हुंय राजान एक व्हड आंब्याचो रूख पळयलो आनी त्या आंब्याच्या रुखार वयर तेंगशेर हुंय एक घोण बसून आसली. राजान हुंय तेगाय पुतांक सांगलें, पळय तुमी जोकात आनी ते घोणीचेर मारूंक तुमी ट्राय करात. कोणाचो तीर लागता तो पळोवया. पयल्या हुंय ताच्या पुताक ताणें आपयलो. पुतान हुंय जोकलें. राजान हुंय पुताच्या भुजार हात धरून म्हळें, चेड्या, पुता म्हज्या, तुका कितें दिसती पडटा?
पुतान हुंय म्हळें, बाय पळय, जायते आंबे आसात, जायते आंबे आंब्याक आसात. राजान हुंय म्हळें, पुरो म्हज्या पुता, फाटीं सर. दुसऱ्या पुताक खंय राजान आपयलो. दुसरो पूत आयलो. दुसऱ्या पुतान सांगलें, घे तीर घे, जोक गोणिशेर. जोगता आसतना जोगच्या देवूय राजान पुताक दुसऱ्या पुताक विचारलें, पुता म्हज्या, तुका कितें दिसती पडटा? पुतान हुंय म्हळें, आवयस राजा पळय, काय बरी कुपां आसात, कितली नितोळ. राजान हुंय म्हळें, बरें आसा, फाटीं सर. राजान हुंय निमाणे कोडे आपल्या तिसऱ्या पुताक आपयलो. पुता म्हज्या, जोग आनी तीर घे. जोगच्या देवूय राजान हेच पोरी ताका प्रश्न केलो, कितें तुका दिसता? हे तिसऱ्या पुतान हुंय म्हळें, राजा पळय, म्हाका गोणीचो दोळो दिसती पडटा. राजा खंय खुशाल जालो. आखेरेक आपल्याक म्हजो राजा मेळ्ळो आनी ताणें हुंय तीर मारलो. तीर हुंय गोणीक लागलो आनी गोण हुंय सकयल पडली. बाबा भयणीनो, आयज आमी एक वोपार आयकल्या. कालच्याय दिसा आमी एक वोपार आयकलोली 10 आंकवारीची. आनी 10 आंकवारीची वोपार तुका आनी म्हाका कालच्या दिसा जागृत दवरूंक आपयता. जाल्यार आयच्या दिसा ही वोपार तालिंताची तुका आनी म्हाका आमच्या शेवटाक देव तुजी आनी म्हजी नीत करून आमचो सण एकल्याचो हिशोब कोत्तलो म्हूण आमकां हुस्कायता. बाबा भयणीनो, 5 बोटां आमकां आसात न्हू एका हातीक, 5य वेगवेगळीं, सगळीं एक सारकीं न्हय. आयच्या दिसा शुभ वर्तमानांत वोपारीन आमी पळयलां, हो जो दोनूय आसलो हुशारकाय पळोवन आपल्या चाकरांक गूण वा तालेंत दिता. पूण जे परी हे तालेंत हे ताचे चाकर घेतात तेचेर सगळें दवरलेलें आसा. एकल्याक 5 दिता, दुसऱ्याक 2 दिता, तिसऱ्याक 1 दिता. 5 घेतलेलो 5चे डबल कोता, 5 घेवन 10 करता. हो दोनूय खुशाल जाता. 2 दिलोले चाकराक 2चे आनीक 2 कोता, 4 जाता. दोनूय खुशाल जाता. पूण भाव भयणीनो, हो एक तालेंत दिलोलो तो आमी म्हणूंक जाता एक लेजी चाकोर. ताका दिलोले गूण दिलोलो आसलो तेजे लागीं, पूण ताचो तो फायदो काडिना. बाबा भयणीनो, तुका आनी म्हाका आयच्या ह्या वोपारींतल्यान आमी कितें शिकूंक जाता काय? बाबा भयणीनो, सण एकल्याक न्हू आमकां देवान आमचे कुवेती पोरमोणे गूण दिल्यात. थोड्यांक घोडेक बरें कातार करपाक गूण दिला जायत. थोड्यांक घोडेक एक टिचर कशी बरे तरेन भुरग्यांक शिकूंक गूण दिला. थोड्यांक एक बिझनसमॅन कसो एक बरें बिझनस करूंक गूण दिला. सगल्यांक एक सारकेले घोडेक देवान गूण दिवंक ना. पूण जायते पावटी न्हू आमची नदर हे बरी वयता, आवयस पळय तो काय बरो कांतार कोत्ता, देवान काय बरो गूण ताका दिला. दुसरो घोडे दुसरे पावटी आनी कोणाक पळोवन हांव म्हणटलो घोडेक, आवयस तें पळय काय बरें रांदता, काय बरो रांदपाचो गूण ताका देवान दिला. बाबा भयणीनो, आमी आमकांच पळोवया. देवान घोडेक आमकां काय बरो गूण दिला आसतलो. घोडेक कांतार करपाचो, बरो शिकपाचो, बरें बिझनस करपाचो, बरो शेतकार कसो वावर करपाचो गूण तो. इट इज अ टॅलंट. हो टॅलंट घोडे हांव बरे तरेन ताचो वापर करता काय? बरो फायदो समाजाक म्हाका बरो फायदो जाता तसो ताचो वापर घोडेक हांव करता जायत. तुका आनी म्हाका खोशयेसान हात घालून आमी आमकांच प्रश्न करुया. आनी दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, शेवटी बाबा भयणीनो, शेवट आमचो आ फायनल डेस्टिनेशन इज हेवन. सुर्गीचे राज आमी जोडूंक ह्या संवसारांत वावर करता. वी हॅव एम्पल ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज. जायते आमकां अणभव मेळटा, जायते आमकां ऑपॉर्च्युनिटीज आसात बरें करून. कित्याक
सोर शेवटी तुका आनी म्हाका सुर्गीच्या राज्यांत वचूंक जाय. सुर्गीच्या राज्यान भितर सोदच्या आदी भाव भयणीनो तुजी आनी म्हाजी न्हीद जातली. आनी न्हीद कशी? देव तुका आनी म्हाका जरूर प्रश्न विचारतलो. पळय, हांवें तुमकां उमकेच गूण दिलोले, उमकेच तालेंत दिलोले. बरो तुवें ताचो फायदो घेतलाय मू? तुका आनी म्हाका जेजू हो प्रश्न जरूर विचारतलो. तुका आनी म्हाका जायते गुण जेजून दिल्यात. ताचो फायदो तुवें आनी हांवें काडला काय? बोळायेन आमी जेजूक सांगतली काय, वय जेजू तुवें म्हाका उमकेच गूण दिलोले, पळय हांवें कितलें बरें केलां. असो जबाब तुजो आनी म्हजो जातलो काय? बेटोने वेलार गायन गावया. C10 बाबा बोयनी बापाक बेटोंग, page 32. C10 page 32. Mogan vegun shivit soru, Jesu duše kalis maka, Jesu maka, Goshen dita, Sogled smoče, Baba Jesu maka, Goshen dita, Sogled smoče, Baba Boga. म्हजे भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सोर पोदविदाव देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सुवेच्या दावाक सगळे स्फोट मारून घेवन सर्वेस्परा एकेच बोले वरवीं आमकां तुजी आपणालोली पोरजां तुवें करून घेतली. दयाळपणी तुजे पवित्र सोबेक एकवटांत आनी शांतीन सांबाळ. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिल वासूया. Uj oszy ami korum favu. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपद दारा आनी सासणाच्या देवा, सर काडी आनी सरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्य आंकवार मारीक आमी नमान करतना एका थाळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वन दिता, तुजी किर्ती परगडटा. आपल्या अंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याची कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक पांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी. ताचे वतेशी देवदूत आनी सर्गींचे
सगळे दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolbarazos surveis podum, surgani solsa, vola ducha voi baba, usorgi tu casui sui, 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 solves poraci novi, leta taka sui, sui, usorgi tu casui sui, 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 sui. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेचचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराची हें रगत पातकांचे मोगसणे मेलच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें व्हरुतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घुटपूर गोठुया. Sumia Jesu ami odogaga, ani ekashikle piedo, itle pati tu vui bovaneso, ami tuje moron burgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणीव उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सळगणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक, कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवणी बापाक, सिमियांव ताच्या आदारी गोवड्याक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोवी. सर्वेस्परा तुजे चाकोनी आमंदाची काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजो बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो भरवासो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पोती झुजे बागेन धरून दुता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान
त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. जेजून आमकां सोपून आनी सोबीत मागणें शिकयलां. तातूंत सगळें आटोपलेलें आसा. तो देवाचें राज आमी सोदूंक, ताची खुशी आमी पाडूंक जेजूच्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां ताणें पळोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखांनी आमच्या सरेंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरमाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुज्या उदका खातीर सर्व पातकां सुटय आनी सर्व आकांतांतली बटाई सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भोवताची दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वटान सांबाळ. जो जियेतान राजभर चलयता ससण्याच्या ससनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची ककलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू स्वर्गीचो उंडो वाटसुरांचो सांगाती, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेलार गायन गावया. D15 जेजू म्हाका तुजी गरज, पेज 55. D15 पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज, सुकेचो सोशे उदक उज्या दिव्याक पोरबिसलीचें, योत्राचो लूक
Jąsraculu Bolu Wejcze Duszy Bogu Mak na siwi Na bolszysu Ani potwi Duszy Bogu Mak na siwi Na bolszysu Ani potwi प्रार्थूया. सर्गींच्या बापा, तुवें काकुतीन आमकां दिल्लें जेजूचें मांस आनी रगत आमच्या पिडेस्त ओतम्यांक भरपूर भलायकी दिवूं आनी सगळें आमचें जिवीत तुका मानता तसलें जावच्याक आमच्या काळजाची उर्बा ओदीक ओदीक वाडोय. ही आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वीस पोर तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं आनी सोरपोत विदा देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार शेवटाक गायन गावया. T37 नोमान नोमान मारिये पेज 219. T37 page 219.